सा लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजूचे पाटलावधार. आपली वाट धरण ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागी म्हणालो, वेताय थंय हांव तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगले, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंठेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकोंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा, हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यानपणी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. तूं वच आनी देवाचें राज्य परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्त.